दीप्तीज टेस्टी टेल्स या चॅनलाचेर तुमचे स्वागत आसा। तर आज आमी करया मोरीचे मटण। ही हांवें अर्दो किलो मोरी घेतलेली आसा। तेका अर्दो चमचो हळद घालून घेवया, एक चमचो मीठ घालून घेता आणि हे ढवळून अर्दे वर मॅरिनेट करपाक दिवया। हे हांवें पॅन गॅसार दवरलेले आसा। आता भितर 2 चमचे तेल घालून घेवया। हे हांवें 5 लसणीच्यो पाकळ्यो आणि 1 इंच सुमार आले घेतलेले आसा, ते तळसून घेवया। हांवें एक व्हडलो कांदो उबो चिरून घेतलेलो आसा, तो तळसून घेवपाक जाय। मूठभर ओली कोथिंबीर घेतलेली आसा, ती कांद्या बरोबर तळसून घेवया। कांदो आमचो बरो तळसून जाल्लो आसा। आता एक व्हडल्या नाल्लाचे 1 वळे घेतलेले आसा सोय, ती आमकां बरी भाजून घेवपाक जाय। गोल्डन ब्राउन जायसर भाजून घेवपाक जाय। सोय आमची बरी भाजून जाल्लेली आसा। आता गॅस बंद करया, हे न्हिवपाक दिवया आणि वाटून घेवया। हांवें गॅसार कायल दवरला, भितर 2 चमचे तेल घालून घेता। तेल आमचे तापलेले आसा। आता भितर 2 बारीक चिरलेले कांदे घालून घेता। हे आता आमकां तळसून घेवपाक जाय। भितर 1 चमचो किसलेले आले घालून घेता, ते आमकां आता कांद्या बरोबर तळसून घेवपाक जाय। हांवें 1 टोमॅटो बारीक चिरलेलो घेतला, तो तळसून घेवया। टोमॅटो आमकां बरो सॉफ्ट जायसर तळसून घेवपाक जाय। टोमॅटो आमचो बरो सॉफ्ट जाल्लो आसा। आता भितर अर्दो चमचो मिरची पूड घालून घेता आणि 2 चमचे गरम मसालो घालून घेवया। आणि हो मसालो आमकां तेलाचेर 2 मिनटां परतून घेवपाक जाय। आता भितर मॅरिनेट केल्ली मोरीच्यो फोडी घालून घेवया, मातशें ढवळून घेवया आणि मसालो फोडींक कोट करून घेवया। आता भितर सोयेचें वाटण घालून घेवया। आपणाक जाय तितले उदक घालून कन्सिस्टन्सी एडजस्ट करून घेवपाक जाय। आता भितर 3-4 सोलां घालून घेता आणि चवी पुरते मीठ घालून घेता। मातशें ढवळून घेवया आणि हाका आता खतखतो येवपाक दिवया। खतखतो येयल्लो आसा। आता मातशें हालोवन घेता, कित्याक काश्यो घालून ढवळपाक जायना, नाल्यार मोरीचे रोखडेच कुडके जातात। आता धापून 4-5 मिनटां शिजपाक दिवया। 4-5 मिनटां जाल्लेली आसा। आता भितर थोडी हिरवी कोथिंबीर बारीक चिरलेली घालून घेता, वयल्या वयर अशें हळू ढवळून घेता। आणि आता आमचे मोरीचे मटण रेडी आसा, सर्व करया।
अशें हें मोरीचें मटण खूब टेस्टी जाता. अशाच टेस्टी रेसिपी खातीर पळयत रावा दिप्तीज टेस्टी टेल्स. आनी म्हजी रेसिपी आवडली जाल्यार लायक, शेअर आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करून म्हाका सपोर्ट करपाक विसरूं नाकात. अशीच परत मेळया एक नवीन रेसिपी घेवन. तो मेरेन देव बरें करूं.